हे जे मॉडर्न फायर स्टेशन आसा हाचे फाउंडेशन स्टेशन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर भाईन 16 जानेवारी 2019 घातलेले आणि मागीर हाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो हे आसा तो टर्मिनेट केल्लो 31 जुलय 2019 परत तांच्यांनी रिटेंडर केला आणि तो परत आता दिला 8 मे 2023 आणि 7 ऑक्टोबर 2024 सोंपोवपाचो केला. म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन 2019 हे फायर स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातले ताचो कॉस्ट आसलो तेन्ना 11,27,90,204 रुपया. एक कॉन्ट्रॅक्टराक तांच्यांनी टर्मिनेट केलो. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना अशें GSIDC प्रोजेक्ट करता आणि असो डिले जाता त्या प्रोजेक्टाचो ऑडिट करता काय आणि तो ऑडिट करून फायंड आउट करता हातून कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसा कन्सल्टनाचो आसा काय त्या GSIDC ऑफिसरचो अशें कितें जाता. आणि दुसरें म्हणजे 4 वर्सां कित्याक लागली एक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करून दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराक परत इन्स्टॉल करच्या खातीर. स्पीकर सर, एक म्हणजे आमी एक तर कन्सल्टंट अपॉइंट करून ह्या पुराय प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते सदांच ताजो डिझायन ड्रॉईंग काम हे सगळें घेवन मागीर एप्रूव करता आणि ताज्या उपरांत आमी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता. असो जेन्ना कितें प्रकार जाता पळय न्ही तेन्ना आमी ऑलवेज तेजो रिपोर्ट जो आसा हो कन्सल्टंटा कडल्यान सेपरेटली घेता, कॉन्ट्रॅक्टराची बाजू आयकून घेता, बट हाजेर ओवरऑल रिपोर्ट जो करता म्हणजे आमी तेका टर्मिनेट करच्या पयलीं वी आर गिवींग हिम द ऑपॉर्च्युनिटी. ओके, ताका परत एकदां काम करपाक आनी येते. आणि स्पीकर सर, म्हाज्या अंदाजान तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ताका 4 वर्सां लागोंक ना. ताका म्हाका दिसता 19, 20, 21, 22 ताका टर्मिनेट केला आमी 23 हे सगळो प्रोसेसूच कंप्लीट करपा खातीर इट टेक्स म्हणजे ताका पयली ऑपॉर्च्युनिटी तेणी काम बंद केल्या उपरांत 1 वर्सान टर्मिनेट केला विदीन अ इयर. पयलीं तेणी काम बंद करूंक नाशिल्लें तेन्ना तो हळू काम सगळें करतालो आणि पूर्ण बंद केलें विदीन अ इयर ताका आमी टर्मिनेट केलो. स्पीकर सर, क्लियर कट आन्सरान मेन्शन केल्लें आसा 31 जुलय 2019 कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेटेड म्हणून केल्लो आसा आणि आज जो परत दिला असो आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तो 8 मे 2023 दिल्लो आसा. म्हाका दिसता सरान कॅल्क्युलेशन करपाक जाय आणि हो जो टायम आसा तो खरोच 3-4 वर्सां जाल्या. दुसरें एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा 2020-21, 21-22 ह्या एक्शन टेकन रिपोर्टान ह्या फायर स्टेशनाचें कांयच ना. जेन्ना मागीर हांव इलेक्ट जावन आयलो पर्सनली फॉलो केलें हांव म्हणजे CMाकय थँक्यू म्हणटा तेन्ना ते एक्शन टेकन रिपोर्टान आयला 22-23 आणि 23-24. म्हणजे म्हाका कितें एक प्रोजेक्ट सुरू केलो आणि तो जर प्रोजेक्ट तसो दिलो आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड जाला एक्शन टेकन रिपोर्टान सुद्दां ना. म्हाका एकूच विचारपाक जाय GSIDCचे जे प्रोजेक्ट आसा ते ताका ऑन ट्रॅक ऑन टाइम स्टिप्युलेटेड 2020 पर्यंत कितले कंप्लीट झाले. व्हॉट इज द सक्सेस रेट ऑफ GSID प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन हेका रिलेटेड ना, तो कंप्लिटली डिफरंट क्वेश्चन आसा. कारण GSIDCचे प्रोजेक्ट म्हाका दिसता आमचे 200 ते 250 प्रोजेक्ट चलता आणि ते जर ताका ऑन ट्रॅक किंवा ते बाकीचो सगळो तो वेगळो विशय तेंच्यांनी वेगळो प्रश्न विचारचो. कारण हो क्वेश्चन वीच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओन्ली टू द बिचोलीम फायर स्टेशन. आणि कशें आहा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये फॉलोअप करपाचो त्यांचो हे जो आहा पळय न्ही हातखंड हो शब्द सारको फॉलोअप करपाचो हातखंडांचो एकदम बरो आसा. म्हणून ते कंटिन्युअसली फाटलो आमदार मातसो तो फॉलोअप बीन सारको करिनासलो. ओके, हो आमदार बरें फॉलोअप करता सो दॅट वील कंप्लीट दीस प्रोजेक्ट. ओके, एज अर्ली एज पॉसिबल हांव तांकां सांगता जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करुया. स्पीकर सर, आणि एक म्हजो प्रश्न उरला. जो कॉस्ट त्यांनी आमी पयलीं सांगलेले न्ही 11,27,00,000 हो आता कितलो एस्कलेट जाला. म्हाजो हो प्रश्न विचारपाचो एकूच एम कितें आसा अशें जर प्रोजेक्ट डिले जावन आमचो कॉस्ट एस्कलेट जाला. परवाच आतां आमच्या बस स्टँडाक 20 कोटी CM सरान बजेटरी एलोकेशन केला. तो पयलीं प्रोजेक्ट आसलो 16 कोटीचो आता 20 कोटी. हे सरकाराचे लोकांचे पयशे इतले वता. सो ह्या प्रोजेक्टाक कितले लोकांचे एक्स्ट्रा पयशे गेल्ले आसा बिकॉज ऑन टायम डिले ऑन टायम कंप्लिशन जावंक ना म्हणून प्रोजेक्ट. स्पीकर सर,
हाजी कॉस्ट म्हाजे कडेन आत्ता ना बट डेफिनेटली इट इज अ 10% कॉस्ट आसा कारण 4 वर्सांनी जेन्ना परत प्रोजेक्ट जाता तेजो मिनिमम टू मिनिमम 10% इन्क्रीज ह्या प्रोजेक्टाच्या कॉस्टान जातलो हाजो अंदाज आसा म्हाका त्या खातीर हांव जाय जाल्यार एक्झॅक्टली फिगर दिता बट हांव एक एश्युरन्स दिता हो प्रोजेक्ट कारण फावंडेशन स्टोनाक स्पिकर सर हांवूय गेल्लो थंयसर बाईंच्या बरोबर हांवूय आसलो तेन्ना त्या फावंडेशन स्टोन घालतना आनी हे फायर स्टेशन फक्त म्हणजे बिचोले पुरतेच न्हय म्हाज्या मतदारसंघाक फायर स्टेशन लागता पुराय बिचोले तालुक्याक हे फायर स्टेशन लागता आनी इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट कारण पुराय इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणा मायनींग बेल्ट म्हणा आनी त्या पुराय बेल्टात तशें आसलेलें एकूच फायर स्टेशन पयलीं अप टू 70 पर्यंत कॅटर करी आतां 70 तशें वेगळें फायर स्टेशन जाला बट पयलीं पुराय म्हणजे दोनूय तालुक्यांक कॅटर करपाक एकूच आशिल्लें आनी आतां म्हणजे आफ्टर ऑल नॉर्थ दोनूय तालुक्या खातीर इम्पॉर्टंट असलेलो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आणि प्रोजेक्ट कंप्लीट करून घेतो स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन सर म्हजो निलेश काब्राल सर म्हजो लास्ट आसा सप्लिमेंटरी थर्ड क्वेश्चन स्पीकर सर एक मिनिट ताजो लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हे काडपाची गरज ना स्पीकर सर हो कोण स्पीकर सर माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हो कोण पॉइंट ऑफ ऑर्डर खंयच्या सेक्शनात सांगपाक हो कोण सांगता माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हो कोण स्पीकर सर हांव आमदार गोंयचो तो स्वातंत्र्याचो आमदार आसतलो तेन्ना बरें उलयता ना दर्जा बसून घेत रुरल अर्बन विचारूंक जायना म्हणून आतां कसो उलोवंक शकता तो चंद्रकांत शेट्टी लास्ट प्रश्न हो प्रोजेक्ट सर तुम्ही सोंपता म्हणून 7 ऑक्टोबर 2024 सांगला आणि अजून पर्यंत काम फक्त 12% काम झाला आता ह्या फुडल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर म्हणजे आणि उरले कितले 7-8 महिने म्हणजे 8 महिन्यांनी तुम्ही उरलेले सगळे 90% काम करतले काय हे उत्तर दिवपाक जाय म्हणून दिला स्पीकर सर आमचो टार्गेट जो आसता आमी कॉन्ट्रॅक्टराक एक टार्गेट डेट दिता ह्याच एरियेत ह्याच टायमान स्टिप्युलेटेड टायमान त्यांनी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय ती टार्गेट डेट दिल्ली आहा ओके ह्या प्रोजेक्टाचे रिसेंट फोटोग्राफ्सूय हांवें हाडल्या हांवें सकाळीच तुमचो क्वेश्चन येयल्या उपरांत की पळोवपाकूय पळोवन आयला सर हय हांवेनूय ताका क्वेश्चन आयल्या उपरांत सगळे फोटोग्राफ्स म्हाका धाडून दी म्हणून सांगलेले ओके मेजर म्हणजे तेजो स्लॅब वर्क वयलोय जाला त्या खातीर बाकीचें काम करपाक तशें एक 7-8 महिने वयतले खरें पण आमी टार्गेट डेट जी दिता कॉन्ट्रॅक्टराक ती हांगासर घालता त्या ती तरी सुद्दां हांव फॉलोअप करूंक लायता आनी बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाक लायता थँक्यू सर स्पीकर सर क्वेश्चन विचार तू रागार बी आहा स्पीकर सर तू रागार बी आला सांग विचार नाही तुका स्पीकर सर हांव उत्तर जे हॉनरेबल सीएमान दिला तेजेर हांव पळयतलो स्पीकर सर आन्सर ऑफ ई आन्सरान स्पीकर सर दिला balance work awarded to the contractor Mrs. K Construction is carried out as per the terms and conditions of the work order. Copy of the work order issued to Mrs. S K Construction as per Annexure 1. The Goa State Development Corporation had issued show cause notices to defaulting contractor and the contract was terminated. And the contractor was blacklisted for a period of 1 year from quoting of other GICD's works. The balance work was retendered at risk and cost of the difficult contract. म्हाका कळना स्पीकर सर हेजो आन्सर म्हाका मिनींग कळना स्पीकर सर एक म्हणटा न्यू टेंडर काडलो आनी एका म्हणटा रिस्क एंड कॉस्ट म्हणटा स्पीकर सर जो कॉन्ट्रॅक्टर 4-4 वर्सां काम करूंक शकना आनी तेजे प्रायज जे तेन्ना सपोज जे मटेरियलाचे कॉस्ट आसलो सपोज 10 रुपया 6 वर्सांनी 10 रुपया उरता स्पीकर सर कसलो आन्सर स्पीकर सर रिस्क एंड कॉस्ट म्हणटा सर स्पीकर सर म्हणजे न्यू कॉन्ट्रॅक्टर रिस्क एंड कॉस्टाचे पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेतलो स्पीकर सर म्हाका समजना उत्तर स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान मातशें क्लॅरिफाय करचें आणि आमचे विजयबाब जो डॉक्टर सॉरी अग्रिकल्चरिस्ट आसा ताका आपणाचे प्रश्न विचारूं आमी आमचे प्रश्न विचारता स्पीकर सर स्पीकर सर हे काम जे आसा पळय न्ही आमी परत रिटेंडर केलां ओके रिटेंडर करून SK कन्स्ट्रक्शन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक घेतला आणि त्यांनी बाकीची सगळी कंडिशन्स जी आसा पळय तेणी ओके केले म्हणून ताका अवॉर्ड रिस्क एंड कॉस्ट म्हटल्यार कितें सर रिस्क एंड कॉस्ट जेन्ना ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टर सोंपता रिस्क एंड कॉस्ट म्हटल्यार स्पीकर सर कितें त्यांनी व्हेरीफाय करून घेतला रिस्क एंड कॉस्ट म्हणजे फुडें प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही हाजी स्टेबिलिटी बाकीची सगळी रिस्क त्यांनी घेवपाक जाय म्हणून रिस्क एंड कॉस्ट स्टार्ट क्वेश्चन 4 Silva. I may be permitted to take question number 4A.